मायमोगाचो येवकार हा मनीषा जाधव सुरेपळ्याच्यो हेडलायन्स। मडगावच्या पुलीस हेडक्वार्टरात 4 डेंगू आणि 1 मलेरियाचो सापडला दुयेती। हालीच या वाठारात फॉगिंग केल्ली खरी, पण हे घडणुकेन वाढला वाठारात हुस्को। गोयात फुडले वेंचणुके पयली अनुसूचित जमातीं खातीर उबारल्यात राखीव विधानसभेच्यो सुवातो। राजकीय वर्तुळात बरीच चर्चा, आयलो प्रतिक्रियांचो पावस। राज्यात हलको तो मध्यम पावस चालूच, कांय सुवातांनी उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय। दमट परिस्थिती उरतली तिगून सध्या IMDचो नाखासा अलर्ट। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। मडगावच्या पुलीस हेडक्वार्टरात 4 डेंगू आणि 1 मलेरियाचो दुयेती सापडला। हालीच या वाठारात फॉगिंग केल्ले। तांच्या सुरक्षेची जतनाय घेवपाक लागून संबंधितांनी कितें तरी पावलां उबारपाक जाय, नाजाल्यार लोकांची रक्षा करपी पुलिसांकच काय सुरक्षा मेळना अशें चित्र पळोवपाक मेळटा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते मडगांवच्या पुलीस हेडक्वार्टर जे आसा ह्या हेडक्वार्टरान आसात आणि सद्याक हे पुलीस हेडक्वार्टर जे आसा सावथाचें हे सद्याक मलेरिया आनी डेंगूचे हेडक्वार्टर सद्याक जाले कडेन आसा। आमी हेडक्वार्टर म्हूण तशेंच हेडक्वार्टराक व्हडले व्हडले ऑफिसर जातात, तशें डेंगूचे व्हडले व्हडले ऑफिसर जे आसात हे हितून येवन बसले कडेन आसात। आत म्हळ्यार 5 डेंगू केसीस जे आसा ह्यो 4 मेळ्ळ्या आणि 1 मलेरिया सद्याक ह्या पुलीस स्टेशना वयल्यान मेळ्ळे कडेन आसा। आणि त्याच बरोबर आज आनी 2 जाण जे आसात हे आज आपल्याक जोर येता, आंग दुखता म्हणून आज गेले कडेन आसात घरा या खंय चॅकअपाक गेले कडेन आसा। आतां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा कोताक ते एकटो जर हॉस्पिटलांत चॅक करपाक गेले कडेन आसा आनी एकटो आसा तो आतां वचपाचो आसा। म्हणटकीर हे करता आसतना आमी ताका पयर सांगलें की हांगा फॉगिंग जें चालू आसलें त्या टायमार सांगलें की हांगा मलेरिया आनी डेंगू जाले कडेन आसा म्हणून। हेची दखल एक्चुअली PWDन घेवपाक जाय आसा, कित्याक आज तुमी सरावंडींग पळयतात जाल्यार हांगा कितल्योश्यो ज्यो एक्सिडेंट जाल्ले गाडी आसात ह्यो हांगा आसात आनी ह्यो विलेवाट पूण ते लावपाक मेळना आनी त्यो दस्तन जावन आसा। तितून भितर ह्यो डेंगू ब्लिडींग जे आसा वा तितून भितर जाले कडेन आसा, तितून उदक उरता आनी त्याच बरोबर हांगा जे हुंदीर आसात ह्या हुंदरान आख्खी जमीन हांगा पोकळेली कडेन आसा आनी हे हुंदीरूय हांगा सद्याक ठाण मांडून बसून आसात। आतां हेल्थ डिपार्टमेंटान हांगा येवन चॅक करपाची गरज आसा। पुलीस म्हणल्यार आमची राखण करपाचें आनी हेच जर आतां हेंकाच जर अशें जावपाक लागलें जाल्यार हे राखण करतले कशें। आमकां एकदां पयलीं PI आतां नवो येयला सोड, पूण बाकीचे कोण आसा तेन्ना आमी हेजे कॉन्सुलेट टर्म कामार आमचो खूब फाटी आमी ताका आमच्या हितून पडून ना पळोवन, पूण आमी कितें म्युन्सिपालिटी फोन केला आमचे चीफ ऑफिसर आमी तांकां मरे वॉकिंग धाडटाले हांगा भरपूर केअर घेताले। आतां करता काय खबर ना, हें चालू उरपा जाय। म्हाका तर दिसना केला काय दिसांनी चालू उरपा जाय आनी ताजेर केअर घेवपा जाय ते, कित्याक गटरां बिटरां पळय जी जाल्या न्ही तातूंत ती आमी साफ सफाई सगळी केल्या म्युन्सिपालिटीन, भितरलें म्हाका खबर ना। कदाचित ताजेर तुमकां इन्फेक्शन कितें जावन डेंगू करूंक शकता। कामां आसा लोक येतलेच न्ही ना न्ही, पूण कितें आसा डेंगू जाला म्हणजे चड गजाल लोकूच फाल्यां तुका एवेरेज लोक भिवपाक शकता कळ्ळें तुका न्ही। पूण हांव म्हणटा एटलीस्ट तुका हेल्थाचें नाल्यार कोणाचें तांच्यांनी ऑफिसरांनी DYSP जावं आमचे SP जावं PI सगळ्यांनी मेळोन कितें प्रिकॉशन घेवपा जाय हेजेर, जावं म्युन्सिपालिटीचो फॉगिंग जाय हेल्थाक जर मागपा जाय तर आमी दिवपा रेडी आसात आमी म्हणजे रिक्वेस्ट करून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर। आता गोयच्या अनुसूचित जमातींच्या समाजान निमाणे एक इतिहासीक मैलाचे जैत मेळयले, जाका लागून तांकां कितलीशीच वर्सां मागण्यो, निषेध, न्यायालयीन झगडी आणि राजकीय झूज करचे पडले। केंद्र सरकारान गोय राज्य कायद्याच्या विधानसभा मतदारसंघात अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वांचे फेर समायोजन करपाची घोषणा केल्या। ताका लागून गोय विधानसभेत अनुसूचित जमातीं खातीर राजकीय आरक्षणाची दारां उक्ती जाल्यात। गोंयांतले अनुसूचित जमातीचे समाज मुखेलपणान गावडा, कुणबी आणि वेळीप हे बरोच तेंप राजकीय आरक्षणा खातीर यत्न करीत आसात। आदिवासी गटांनी फाटली कांय वर्सां निदर्शनां घडोवन हाडल्यात, मोर्चा काढल्यात आणि निवेदनां धाडल्यात। संविधानान तांकां मान्यताय दिल्या, तरी तांकां अजूनय फावो ते राजकीय प्रतिनिधित्व मेळूंक ना अशें सांगला। आता संसदेन हो कायदो संमत केल्ल्यान केंद्रान ताका अधिकृतपणान अधिसूचित करून गोंयांत ST राखीव विधानसभेच्या जागांचो मार्ग मेकळो केला। अधिसुचोवणी स्वता खंयचोच
विशिष्ट मतदारसंघ कुशीक दवरूंक ना. आता ते काम वेंचणूक आयोग हाताळटलो, जो कायदो आनी लोकसंख्या शास्त्रीय म्हायती प्रमाण खंयच्यो विधानसभेच्यो सुवातो राखून दवरतात ते थारायतलो. तरी राजकीय निरीक्षकांचो अदमास आसा की प्रियोळ, केपें, सांगे आनी नुवें हे सगळ्यात वयले उमेदवार आसपाची शक्यताय आसा, कारण तांचे कडेन अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या व्हड आसा. पूण वेंचणूक आयोगाची प्रक्रिया पुराय जाय मेरेन खंयचोच मतदारसंघ अधिकृतपणान राखीव म्हणून नोंद करूंक ना. सध्याच्यो वावड्यो खऱ्यो थारल्यो जाल्यार ताचो राजकीय परिणाम व्हड आसूं येता. प्रियोळाचे प्रतिनिधित्व भाजपा फुडारी गोविंद गावडे हांणी केला, जे स्वता अनुसूचित जमातीचे आसात. देखून हो एक नितळ राजकीय बदल आसा. भाजपाचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या वांगडा सांगे हांची वेंचणूक राखून दवरली जाल्यार ती पुराय नवी वेंचणूक जावपाची शक्यताय आसा. सध्या काँग्रेसीचे आमदार आल्टन डिकोस्ता हांच्या ताब्यात आशिल्ल्या केप्यां मतदारसंघात भाजपा आनी काँग्रेस ह्या दोनूय पक्षांक नवे एसटी उमेदवार सोदपाक भाग पडटले. क्रिस्तांव अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या चड आशिल्ल्या नुवें ह्या स्पर्धात्मक मतदारसंघातूय वेंचणुकेचे गणित पुरायपणान विस्कळीत जावं येता. वेंचणूक आयोगाच्या निमण्या घोषणेची वाट पळयतना राजकीय पक्षांनी पयलींच कांय अनौपचारीक तयारी सुरू केल्या. फायदो कोणाक जाता असं दिसता? ना तें सांगपाक जायना. कित्याक पळय, आतां केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी एल्टना लागीं आहा, सांगे सुभाषा कडेन आहा. ह्यो दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सी एफेक्ट जातल्यो. काणकोण गोळे एफेक्ट जायना जायत आनीक प्रियोळ गोळे एफेक्ट जायना जायत. आतां नुवें म्हूण तूं एसटी जाली. अकॉर्डिंग टू मी इट मे नॉट मॅटर. आय थिंक इवन इफ इट इज रिजर्वड, काँग्रेस वील हॅव अ स्वे देर. आणि फातोर्डा बद्दल कितें आसतलें? फातोर्डा अजून पर्यंत जातली अशी काय न्यूज ना. म्हणजे फक्त 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी जावपाची. 4%, 10% म्हळ्यार 10% ऑफ 40 इज 4 नो. आरक्षण निश्चित करचे पयलीं जनगणनेची अद्ययावत माहिती पळोवची पडटली अशें सांगून टिकाकारांनी खंयचे मतदारसंघ वेंचून काडले आनी प्रक्रियेच्या वेळाचेर हुस्को उक्तायला. आता बॉल वेंचणूक आयोगाच्या कोर्टात आसा. तांच्या ह्या निर्णयाक लागून फकत खंयचे वाठार राखीव आसात हे थारायचे न्हय, तर 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुके पयलीं गोंयचे राजकीय मळूय हालूंक शकता. गोवा 365 खातीर सुभाषेश गोवेकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अनुसूचित जमाती विधानसभा प्रतिनिधी कायदो लागू केल्ल्यान गोंयच्या राजकीय वर्तुळात बरीच चर्चा जाल्या. सत्ताधारी भाजपा हाका समाजीक न्यायाचे व्हडले जैत म्हणटा, जाल्यार विरोधी पक्षाचे फुडारी तितलेच खोशी आसात आनी निमाणे राज्यातल्या आदिवासी समाजाकडल्यान बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्ल्या मागणेक जाप दिता अशें म्हणटात. केंद्राच्या ह्या निर्णयाक राजकारण्यांनी कशी प्रतिक्रिया दिली ते पळयात. लॉंग पेंडिंग डिमांड आज फुलफिल जाला. आनीक म्हाका एक आमदार विच आय एम ऑलरेडी एवरी टायम सपोर्टेड आमगे एसटी भाव. आनीक खूब बरें दिसता की काल तेगेलें नोटिफिकेशन येयलें विच इज द फर्स्ट स्टेप. 15 श्रद्धांजली हे दोनूय भाव आमगेले एसटी भाव जे बलिदान दिले तांची श्रद्धांजली. गेली 23 वर्सां ह्या लढ्यान म्हजो सक्रिय वांटो आशिल्लो. ना तान, ना भूक, ना वादळ, ना रात, ना दीस म्हणून आमी पळयलें ना. म्हजे बरोबर खुबशे जाण आसात. एकट्याचे कोणाचें नांव जर घेतलें जाल्यार तें खूब दुखपाक शकता. पण हांव म्हणटलो की सध्या जे काही गोष्टी काही प्रमाणात 70% काही गोष्टी जे जाल्ले आसात त्याच्या खातीर आमी आनंद आनी समाधान व्यक्त करपाकूच जाय. सत्ताधारी भाजपान हे पावल बऱ्याच काळासावन दिल्ल्या आश्वासनाची पूर्तताय अशें म्हणा आनी अनुसूचित जमाती समाजाक न्याय मेळोवपा खातीर केंद्र सरकाराची तोखणाय केल्या. मुखेलमंत्र्यान हो एक महत्वाचो खीण अशें नमूद करून हो कायदो चालीक लायिल्ले खातीर केंद्रीय फुडाऱ्यांचे उपकार मानले. विरोधी फुडाऱ्यांनी ह्या कायद्याक येवकार दिलो आनी राजकीय आरक्षणाची मागणी 2 दशकां परस चड काळ चलत आयल्या अशें दाखोवन दिलें. ह्या कायद्याक लागून अनुसूचित जमाती समाजाक गोंय विधानसभेत योग्य प्रतिनिधित्व मेळटले हाची खात्री करून लोकशाय प्रक्रियेक चालना मेळटली अशें जायत्या आमदारांनी सांगलें. आभारी आसा. 23 वर्साच्या संघर्शांतल्यान
आसा तांणी हें नोटिफिकेशन काडलां तें आमी स्वागत करतात. हो संघर्ष अशें आसा की लोकशायेक जो घटनेनुसार बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार जे अधिकार मेळपा जाय ते खातीर हो आसलो आनी जशें तरी जालो म्हणजे पयलीं चार निवडणुका थंय उमेद आसली की ह्या सरकाराच्या भितर हें आमकां मेळटलें आनी ताजे खातीर आमी 13 तारीख हो एक महामेळावो दवरलो. ताजे पयलींच डिक्लेअर जाल्लें आसा. त्या बद्दल खरेंच ही एक संघर्ष केल्ली तुजें आमकां म्हणपाक अनेकांनी खूब अशें हातूंत बलिदान जाल्लें आसा, खूब अशें झळ बसलें आसा, खूब जाणांनी सॅक्रिफायस केल्लें आसा आनी तेन्नाच हें तुमकां सरकाराक सुद्दां पावून अधिकार दिवपाक जाय म्हणून जाल्लें आसा. त्या बद्दल सगळ्यांचो धन्यवाद. एसटी नोटिफिकेशन हे लॉंग पेंडींग डिमांड आसा एसटी समाजाचो आनी तो मेळ्ळो. भारतीय जनता पार्टी पयलीं सावन एसटी रिजर्वेशन दिवपा खातीर किंवा जे पयलीं भारतीय म्हणजे एसटी फ्रॉम ओबीसींतल्यान आमचे गावडा कुणबी समाजाक 2003 भितर हाडले ते भारतीय जनता पार्टीने धाडले आनी आयज परत एक फावटी तांचो डिमांड आसा तो फुलफील केल्लो आसा. हांव जरी आमदार सांगे मतदारसंघाचो आसलो जाल्यार आमी ते वेलकमच करतात. कारण जर एखादे वेळ ह्या समाजाचेर केन्ना अन्याय जाता, इतर समाजाच्या एखादे वेळ उमेदवाराक आमदाराक ते समजना जाल्यार चड तांकां तें समजुपाक शकता. अपेक्षा आसा इतकीच की त्या पद्दतीन आमकां नेतृत्व मेळपाक जाय, त्या नेतृत्वाक न्याय दिवपा सारके आमदार जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. मोदी सरकारान सक्तीन E20 सुरू केल्ल्यान गोंयांत सगळ्यात चड फटको बसला. देशभरात फकत 7% घरांनी कार आसात. गोंयांत सुमार 45% कुटुंबांकडेन कार आसात आणि सुमार 86% कुटुंबांकडेन दुचाकी आसात. जाका लागून ह्या राज्याक E20 चो सगळ्यात चड फटको बसला. सक्तीच्या E20क लागून मायलेज 25 ते 30% उणें जाला आणि वाहन धन्यांक इंजिन आणि इंधन यंत्रणेच्यो समस्या दिसपाक लागल्यात. तरी मोदी सरकार फाटी सरचे ना, आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांनी नमूद केले. मोदी सरकार ने पूरे देश में जबरदस्ती E20 लागू कर दिया है. पूरे देश की जनता इससे बहुत दुखी है. लोगों के 2 व्हीलर्स में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में, SUV में, 4 व्हीलर्स में माइलेज बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप हो गया. ऑलमोस्ट 25 to 30% देयर बीन अ ड्रॉप इन माइलेज. और लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, इंजन सीज हो रहे हैं, फ्यूल सिस्टम खराब हो रहा है, जंग लग रहा है. इतना शोर होने के बावजूद भी मोदी सरकार जो है वो अड़ी हुई है, उसको वापस नहीं ले रही है. गोवा के लोग डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा इस डिसीजन से अफेक्टेड हैं. नेशनली almost 7% households own a car, but in Goa almost 45% families own a car. In Goa almost 86% people own a two-wheeler. Obviously there's an overlap, कई घर ऐसे हैं जिसमें 4-wheeler भी है, 2-wheeler भी है. लगभग 86% of families in Goa own a two-wheeler. सो आप ये समझ सकते हो कि लगभग 85 to 90% फैमिलीज इन गोवा आर अफेक्टेड बाय दिस डिसीजन. उनकी माइलेज कम हो रही है, उनके आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जिनके इंजन खराब नहीं हुए, इंजन खराब होंगे ही होंगे. 2023 के बाद जो व्हीकल्स बन रहे हैं वो E20 कंप्लायंट हैं, लेकिन 2023 के पहले के जो व्हीकल्स हैं, रफली देयर आर 30 करोड़ सच व्हीकल्स, 22 crore two-wheelers and 8 crore cars. 30 crore vehicles are not compliant to receive E20. They can receive E10. तो E10 के vehicles में जबरदस्ती E20 थोप रहे हैं. अब जो E20 के vehicles आ रहे हैं, सरकार तैयारी कर रही है उनमें E40, E50, E60 डालने की. कह रहे हैं अभी टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं चल रहे इनके. E20 भी कोई टेस्ट नहीं किया इन लोगों ने. कह रहे हैं हमने एक्सटेंसिव टेस्ट करके और उसके बाद E20 लागू किया. अगर टेस्ट किया तो उसकी रिपोर्ट दिखाओ ना. रिपोर्ट नहीं दिखाते तो इसका मतलब कोई टेस्ट नहीं किया, या टेस्ट किया तो एडवर्स रिजल्ट्स थे. अब कह रहे हैं हम E25 लेके आएंगे, E30 लेके आएंगे, E40 लेके आएंगे, लेकिन टेस्ट कर रहे हैं. अभी वो टेस्ट नहीं कर रहे, वो माहौल शांत होने की वेट कर रहे हैं कि जब माहौल शांत हो जाएगा तो E30, E40 आपके ऊपर. तो अभी मेरी लोगों से अपील है कि आप पेट्रोल और डीजल व्हीकल अभी खरीदना बंद कर दीजिए.
बिकॉज आज आप E20 खरीदोगे, कल फिर E40 डाल देंगे उसके अंदर, E20 व्हीकल में E40 डाल देंगे और फिर आपका इंजन सीज हो जाएगा, फिर आपकी माइलेज और गिर जाएगी. तो टिल सच टाइम एज द गवर्नमेंट मेक्स इट इंटेंशन वेरी क्लियर एंड द पाथ वेरी क्लियर, हमें पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए. आणि जो सामान्य कॉमन मॅन हो, आम आदमी जे कडेन पयशे आसना बायक चेंज करपाक 10-15 वर्सांनी, आनी ह्यो सगल्यो मोटरसायकल्यो धेरेफेन 1 ते 1.5 वर्सां भितर सगल्यो मोटल्यो, जी मायलेज तांकां मेळपा जाय ती मायलेज तांकां मेळपाना, जो देस्पेजा पयशे तांकां बोडसां येवपा आसलो तो देस्पेज करपाक तांकां तो फावो तो देस्पेजा पयशे येवपाना. आनी हें सगळें कित्याक लागून? कित्याक थोड्या लोकांनी एकठांय जावन BJP वोट मारून हाडला. आनी जे भाशेन आज सरान सांगिल्ले ते भाशेन हांकां पावर माथ्यार मारला आनी हेम लोकांक सारके तोपी घालून सोडल्या. सभी ऑप्शन में ये कह रहा हूँ कि नई व्हीकल मत खरीदो पेट्रोल और डीजल, यू कैन बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल. लेकिन अभी अगर आप नया व्हीकल E20 खरीदोगे तो थोड़े दिन में ये E30 उसके अंदर पेट्रोल डाल देंगे, फिर E20 भी खराब हो जाएगा आपका. तो अभी फॉर द टाइम बीइंग डोंट बाय अ न्यू पेट्रोल और डीजल व्हीकल, यू कैन बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल. नंबर 1. नंबर 2, क्या ये चुनावी मुद्दा है? जनता को ही बनाना है चुनावी मुद्दा. BJP हटाओ, गाड़ी बचाओ. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. राज्यात मध्यम पाऊस चालूच उरतलो, कांय सुवातांनी उटंगराचो पाऊस पडू येता. दमट परिस्थिती तिगून उरतली, सध्या कसलोच खासा अलर्ट हवामान विभागान दिवंक ना. गोंयच्या चडशा वाठारांनी हलको तो मध्यम पावस पडलो आनी ही परिस्थिती फुडले 7 दीस पळोवपाक मेळटली. पूण कांय सुवातांनी अचकीत घोग्यांनी पावस पडू येता. IMDन अदमास उक्तायला. वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळपाची शक्यताय आसा. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. शेनवारचे तापमान 31 डिग्री ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. गोंयाक खासा शिटकावणी हवामान विभागान दिवंक ना. राज्यात मध्यम पावस, कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस. दमट परिस्थिती उरतली तिगून घोळटले वेगान वारे. पावसात जातलो उणाव. तापमानात ना व्हड बदल. तापमान 31 डिग्री ते 25 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.